भारत स्काउट अँड गाईड गोंय राज्य आणि मुरगांव डिस्ट्रिक्ट असोसिएशन हांच्या जोड पालवान वाडे लेक आणि वाठारांत शेनवारा नितळसाण मोहीम घडोवन हाडली। भारत स्काउट अँड गाईडच्या भुरग्यांनी वाडे लेकाचो हो वाठार लक्क चकचकीत करून सोडलो। पळयात। 15 कोटी मोडून ह्या वाठाराची उदरगत केल्या। लोकांनी हो वाठार नितळ दवरचो असो उलो भारत स्काउट अँड गाईड मुरगांवचो उपाध्यक्ष यतीन कामोलकारान मारला। ऐकात। As Vice President of Bharat Scout and Guide Unit and along with आमचे कायतान आमचो काउन्सिलर जेच्या वॉर्डान ही वाडे लेक आसा along with municipality आमी आयज ड्रायव्ह करून हाडलेली। बेसिकली इतकेच आमचे मेसेज दिवपाक लोकांक की गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटीन आमची आसूं जी सुद्दां आसूं आमी सांगा एक हांगासर इतके पयशे खर्च करून इतकी एरिया इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो आमी डेव्हलप केल्लो आसा। नियरली आमी 15 कोटी मोडून जे आमी लोकां लागून केल्ले आसा। सो म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटी जितकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा तितकी लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा की ही जी एरिया आहा पळय तेंच्यांनी क्लीन दवरपाक जाय म्हणून। कित्याक आयज आमी क्लीन करतना आमी पळयलें जाल्यार आमचे टॉयलेट्स एकदम सामके एक घाण कंडिशनान आमकां सापडले जे आमी आयज क्लीन केल्ले आसा। हांगासर सगळे कडेन गार्बेज लिटर जाल्ली आसलेली। तेज्या लागून एक मेसेज म्हाका फक्त लोकांक आमचे रिक्वेस्ट करपाक जाय जे कोण आमचे वाडे लेक ही एरिया वॉकिंगेक किंवा हांगा बसपा खातीर जे लोक येतात तांकां रिक्वेस्ट करता की हांगासर ही एरिया तुमी क्लीन दवरपाची आणि ते लिटर करप ना। एट द सेम टायम म्युनिसिपालिटीक हांव रिक्वेस्ट करता की विकान एक 2दा किंवा 3दा हांगासर स्विपर घालचे। हे एरिया क्लीन दवरपा खातीर आमचो जो रोल आहा तो आमी म्युनिसिपालिटी डेफिनेटली प्ले करता। So this is the only town lake in our town which we have to keep clean because this town lake adds beauty to our Pachko city. So I am very thankful to Mr. Yatin Amulekar for arranging this program of cleanliness day. गाडयांनी इतलो आमकां हेल्प केल्लो आसा की वाडे फूल लेक आमची क्लीन केल्ली आसा। आनी दुसरें म्हणजे आमचे वाडे म्युनिसिपल कावन्सिलर आणि आम्ही त्या काउन्सिलर जावन आतां फूल क्लीन केला। हे फुडें देखून आतां क्लीन करपाची आमी फूल तयारी करता। We have conducted a cleanliness drive around the Wade Lake to make the people aware that using the place is not enough, but to keep it clean as well. Keep the surrounding clean. That is what we are trying to imbibe in the people who live around this lake and make use of this lake. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले।